हॅलो, कोण उलयता? आम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स. हांव गोंयकार रे. हय गोंयकार ते बरें आहा. परमिशन आसा हिल कटींग करपाचें? तसलें 2 मिटरा सगळें परमिशन कितें जाय? ना, हांगा हिल कटींग चालू आसा पंपा फाटल्यान. तुमचें तें? पण 2 मिटर एबाव 2 मिटर आहा ते. एबाव 2 मिटर आसा. आता करून हॅलो हॅलो, नेटवर्क कट गया. किती काय? तो म्हणटा ना हॅलो. हो, ते एबाव 2 असं म्हणटा. ना रे 2 मिटरा वयर ना. झाडां बी आसली हय, झाड बी सगळी भांगतेणी हे केल्ले आसा. झाड बी कट केल्ले आसा सगळी. झाडां बी ते केन्ना आतां कट करूं ना ना, आतां पळय ते हेंकी चलते म्हणटा आतां केल्या म्हणून पळय. किती रब्बी झाड नाही ना आतां कांयच करूं आणि ते एबाव सो हेंकां पयला आमी फ्लायींग स्क्वॉड येता पळय ते चॅक करतले कितें आसता तें तेंगेले रिपोर्ट करतले. त्यामुळे मशीन काढून जाय का? ना ना, आसूं दी न्हू, मशीन आसूं दी न्हू. कित्याक ते ऑन सायडीचे आसा न्हू, ते सकयल काय ना ते. बरें बरें सारकें न्ही न्ही. हॅलो हॅलो. कितें सांगता आसता? पंचायती कंप्लेन केला मरे. तेका पकडना. चड जालें. हे जरा सारकें न्ही. पंचायती कंप्लेन केला मरे. तेंकां सांगपाचें घाल म्हणून. एवरी टायम. उमेदच्यान फोन केलो. कळपा येला ना तुका आतां कित्याक तुगे हे आहा ते सगळो ऑन सायट आहा. ऑन सायटीर आमी एक पाट हें केलें. हय. हा, केंसाल निवड केला हांवें. पहिले आयचे दिसा आमी 3 कोडे एक्सपोज केला मरे. मरे यो जितेन बाबी यो. ना तो इम्पॅक्ट पडटा. सांग केन्ना केन्ना तुमी कशें कशें हांगो हाडिल्ले ते सांग डोवले आमी उलयतले. तो उलयता तूं पयलीं हें कर. सो तुमी कशें हांगा सांबाळून दवरलें हें तें? जे गांवांक पळय आमचे हे करता हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन पंचायतीची परमिशन घेयना, गांव कोणा दिना, कोणाली प्रॉपर्टी तेच्या ओल्ड डॉक्युमेंट घेयना, कितें करना आपल्या जाय तें करता. 140 प्रमाणान कित्याक कोणाच्यो जमनी कोणाक विकता आनी हे घेता ते डिटेड टायटल तेची घेवचें आनी हें फुडलें काम चालू करचें, हें म्हाजें म्हणणें. नांव सांग. म्हाजें नांव रामदास राघू गांवकार, बेतोडेचो, पाळलात म्हणटा थंयचो. उलय उलय.
आता आमी आयज पळय बेतोड्या लोकांनी जे सांगलेले एक ते हेचे रस्त्याचे जे सेफ्टी मेजर ते जे घेतले आमी एक बरी पंचायती पडटाले ते मागीर तसो सेकंड घेतलो इलिगल स्क्रॅप यार्ड ताका कांयच ना टोटली ताका बंद करपा लायला फायनय भरपा लायला तो पंच मेंबर आशिल्लो आनी आतां तिसरें पळय हांगचे गांवचे लोक आसा आमचे वांगडा काका बी आसा सो हो बेतोड्या ही बेतोड्या पंचायती पडटा आनी हांगा सरपंच आपयल्लो आसा तो आजून पावना फ्लायींग स्क्वॉडाक आपयल्लो तेय पावना पूण आमी सांगूं सोदता की आतां हांगा पंप हें केल्लो आसा हो पयलींच तो म्हाका गांवच्या लोकांनी पयलीं एकदां तेणी हांगा हाडयलेलो पूण आतां तेणी परत चालू केल्लो आसा आनी तेजे फाटल्यानूच जे 2 मिटराच्या हायटीचे दोंगर आसा सो ही झाडां आशिल्लीं हांगा झाडांय दिसना ऑलमोस्ट कट केल्लो आसा अशें तें वयत डिस्ट्रक्शन जालें जाल्यार खंय तरी त्रास जातले आतां तुमी पळयला हीट इतली वाडल्या गोंयांत 34 डिग्री आसा अशें केन्ना गोंयांत जायनासलें आयज रावपाक कितें जाता पयलीं अशें नासलें पयलीं झाडां सगळीं पेडां खंय रस्त्याचेर रावता तेन्ना बरें सावय रावताले ती सावय सामको मेळना सगळें वयत ते रस्त्या सायडीन झाडांय कट केल्ली आसा इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट डिस्ट्रक्शन करीत आसा आनी कांयच ना आयज तुमी पळोवपाक शकता अशें तो दोंगर कट जाले आयज आमी म्हणटा हे दोंगराच्या खूब आमी मेन आमी एवरी टायम सांगता बायोडायवर्सिटी जे आमी हांगा आमची हांगा वाघ आमची एरिया ही लेपर्ड आसा आयज हांगा मोर आसा आयज हांगा स्नेक्स आसा आयज हांगा तेणी रावपाक खंय प्रत्येक कडेन अशें जर इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट डिस्ट्रक्शन जाल्यार हे रावतले खंय आमी कितें म्हणटा तुमी जर लिगली कितें घेतलां करा कांयच इशू ना पंप बांदलो पूण आतां दोंगर करपाक कितें रिजन हो दोंगर कट करपाचो रिजन कितें आमी मानता तुमी बाबा हें केलां कितें भितरल्यान सेटिंग कशें घेतलें हें खबर ना तुमी जर लिगली जर पंप केल्यार हो दोंगर कट TCP जावं पंचायत दिता कशें काय म्हणटा बायोडायवर्सिटी आसता कमिटी आसता तर तुमी पंचायती कमिटी आसता तर आयज दोंगर कट करपाक दिता कशें दोंगर कट करनासतना बांदा कितें बांदपाक हांगा झाडां रोया फार्म घालात झाडां रोया आमकां कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो आयज जर कट करता सगळें प्रॉब्लेम जातलो आनी खरें आमी म्हणटा एवरी टायम डेजर्ट जातलें गोंयांत डेजर्ट कोणी असो गोंयचो असो दिसना हे आमदारांक दिसना तांकां फक्त हें दिसता पयशे घेवन वयतले खंय वयतले पयशे घेवन कितले कोट्यात कितले वर्स 40 वर्स तुवें लक्ष घालपाक ते घेवन वयतले खंय तूं सांग बाबा ना आमकां दोंगर हें तें आमी तशेंच सांबाळून दवरया सगळे जाण ताका देवराय म्हणून अक्षरशः ही झाडां पेडां जे सैम आसा ताका पुजताले आयज एक्चुअली कितें केलां हे देव करून आमकां फटयता खास करून BJP सरकार आनी तेजे पयलीं काँग्रेस तेंचे उलोवन तर फायदोच ना ते काबार जाल्ले तांकां गरजूच ना कित्याक ते सगळे दोनी एकठांय मिक्स जावन ते काम करता दोगांय आतां BJP सरकार सांगता पूण की आपूण देवाचें हें करता जावं कितें देवाचें पण आसा थंय ते वयता दाखयता की आमी हिंदुत्ववादी हेवादी पूण जेन्ना ही झाडां पेडां आमची काबार करून उडयता तितून देवचार रावता आमचे भितर आमी झाडांकूच जावं ते हांगा सैम आसा जर कितेंय जावं जो वाघ आसा ताका आमी पुजताले अशें खूब कडेन मेळटले फातर पुजता आमी रानां पुजता थंयची जनावरांक आमी पुजता मागीर कितकेशे जंगलांनी पुजा करतना दिसतलो तुमकां कितकेशे आमच्यो देवचारांच्यो वाट्यो आसतल्यो ह्यो सगळ्यो जर गोंयांत आसतना ही कापस्ताद करता म्हणल्यार हे खंय तरी एक हैवान जाल्लें आसा हे सरकारान आसा तितकें हैवान जाल्लें आसा आनी हो सुभाष दर सामको म्हणल्यार सामको ताका आनी कांयच पडलेलो ना तो फक्त आपल्या घरा कडेन आसता लास्ट 6 म्हयन्यांतलो आनी पयशांच्यो धुळपट्टी करतलो आनी खंय तर लोकांक पिशान काडून घालना लोकांकूय सांगपाक सोदता की हेंचेर आयज आमकां एक प्रोटेक्ट आतां आमकां दिसता आसतलें कितें ही झाडां पेडां आमी रोवना ही सगळीं ही झाडां सुद्दां कशी जाता तिवूय सांगता तुमकां बारीक की ही आमची बर्ड्स आसा ते खंय तरी ती हे वचोन खंयच्यो बियो खाता तेन्ना ती वचोन ती जेन्ना ती एक हें करता हागता थंय वचोन तेन्ना ती झाडां तयार जाता ती जर्मिनेट तेंच्या पोटानूच जाता अशें करून हे येदें व्हडलें रान तयार जालां एका 100-200 वर्स न्ही हजारांनी वर्सांची रानां आनी तितूंची झाडां आसा ती 100 वर्सांची रानां हांगा कोणी येतलो आपूण गोंयकार तो म्हणटालो तो आपूण गोंयकार म्हणून पळय ताची लेटीन घातली तेवूय तशेंच गोंयकार म्हणपाले म्हणून आयज गोंयकार करून तेंच्यांनी सगळी जमनी आमची काबार केल्ले आसा गोंयकारा बरोबर वदो गेले ते सगळे भायले आशिल्ले तेंच्यांनी ते काबार केले तेजेर आनी चोरयेचो आरोप आशिल्लो तो कोण तो नांव कितें तेजें सुबानी तेजेर तेणें गोवोरमेंटाच्योच हे चोरलेल्यो आनी आयज ताका प्रोटेक्ट कोण करता गोवोरमेंटूच आयज धवळीकरूय ताका प्रोटेक्ट करता सकयल गणेशनगरान स्क्रॅपा थंय धवळीकर तांकां प्रोटेक्ट करता आनी हे गोवोरमेंटाचे STPचे हे तेणें चोरून व्हेल्ले आनी तो कितकेशे तेजे लेबर स्किल्ड लेबर भितर आहा ते गाडयो डिसमेंटल करता आनी ओदो तुमी पळयले थंयच्यान इतकी डेंजर आसा ती तेंच्यान ते रस्तो वाडोवपा लागून तो इंजिनियर ना कोण ना तांकां ते इंजिनियराक सुद्दां आयकना सिताराम कन्स्ट्रक्शन म्हणून तो सिताराम कन्स्ट्रक्शन आसा तो नाशिकचो तो तें घेवन तो
तो ते घेवन सगळे कातरिता थंय आणि कांयच सेफ्टी मेजर ना. आमी जेन्ना आपयले तेन्ना तेंच्यान थोडे सायनबोर्ड लायले, थंय सायनबोर्ड थंय दिसत ना अशें आसा ते सगळे थंय, आनी ते थंय नांवां काडून लायता आनी त्या इंजिनियरांक सुद्दां आयकना खंय. ह्यो गजाली चालू आसा हांगा गोंयभरान. तेंच्यांनी पयलीं पळयताले आमी लो लायंग एरिया सोंपयताले हे सगळे, आनी आतां हळूहळू डोंगर सोंपोवपाक लागल्या. आनी ओदो जर बोर्ड पळयतले जाल्यार थंय बोर्ड आसा लेपर्ड क्रॉसिंग म्हणून, तेजे फुडें बोर्ड आसा थंय गोवे रेड्यास ते क्रॉसिंग जाता म्हणून. आनी हे जर आसतना हांगा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें तरी करता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कांयच पडलेलें ना, काय फक्त ते भितर आसा. जशें TCP आयज सामकें बेजबाबदार डिपार्टमेंट जाल्लें आसा. तेजे मिनिस्टर आसा ते TCP सांबाळटा आनी एग्रीकल्चर सांबाळटा. हे कशें कॉम्बिनेशन जाता तेंवूय कळना, कित्याक हे सगळें कन्वर्जन करता तेच करता, कन्वर्ट करता ते सगळें तेच करता. आनी एग्रीकल्चर TCP हे वांगडा वचपाक शकना. हे सगळे आयज आमकां सांगताले ते आपले एक फक्त SMS करा, WhatsApp करा. हांकां WhatsApपाचो पावस केला आमी, खास करून विश्वजीत राणे हेका तर WhatsApp पावस केला. आनी जेन्ना आमी एक आमचो हे म्हादय सांबाळपाक सुद्दां आमी जेन्ना एक थंय फेरी काडली आमी, चलत आमी वचपाक लागले तेन्ना तेणें हाडयली. म्हणल्यार हो खंयच्या लेवलाचो मनीस आसतो पळया. हे फक्त आमकां येवन पिशान काडटा हांगा. हो पेट्रोल पंप आसा खबर ना आमकां कितको पर्यंत तो इलिगल कोणें ताका परमिशन दिलें तें. हांगा सादें घर बांदपाक मेळपा येना, कित्याक ही हायटेन्स लायन गेल्या ती वयल्यान मातशी दाखय. ही जी हायटेन्स लायन गेल्या पळय, हायटेन्स लायन गेल्या तेजे पोंदा पेट्रोल पंप आसा. आनी खूब वर्सां पयलीं लोकांनी बोवाळ केल्लो खंय, तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजे खूब वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं तेन्ना हो जावनाशिल्लो खंय. पूण आतां हायटेन्स लायन कोण गेला आनी तो सांगता आमकां 2 मिटराचे वयर आपल्यान ते हें करूना म्हणून. आनी जर सकयल्यान पळयलें जाल्यार ते 5-6 मिटर 4-5 मिटर तरी आसा कमीत कमी. आतां आमी सद्याक आसा ते हेजेर 2 मिटराचे 4-5-6 मिटराचे वयर आसा आमी. आनी हो तेणे 2 मिटर म्हणटा तो. अशें करून ते सगळें डिस्ट्रक्शन हांगा चालू आसा. आनी प्रत्येक जाण हेका हें आसतलो. आमी वदो म्हणलं तशें आयज जर हांगा 25 मिटराचो रोड जालो जाल्यार ह्यो बिल्डिंगी आसतल्यो त्यो हांगा 7-7 मिटर हेज्यो जातल्यो, 7-7 मजल्याच्यो बिल्डिंग्यो. आयज 3 मजल्याच्यो बिल्डिंग जातल्यो, फाल्यां 7 मजल्याच्यो बिल्डिंग्यो तांकां परमिशन मेळटा. म्हणून हे रोड व्हडले व्हडले करता. बेस्ट एग्जाम्पल आमकां दिसतालें की कदंबा प्लॅटो आसा पळय तो आमकां लागून तेंच्यांनी हें केला म्हणून. कदंबा प्लॅटो जो पणजेच्यान आमी फोंड्या बायपास आसा तो कदंबा प्लॅटोर आयज बिल्डींग पळोवपाक शकता. आनी सगळें उदक तांकां वयता थंय. पयलीं तांकां उदक मेळनाशिल्लें, आतां सगळें उदक तांकां वयता. आनी पणजेकारांक हांकां बाकीचे जे आसा विरेशाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांद्रे तांकां उदक ना. हें सगळें उदक थंय हें जावन येता. हांगा व्हडलें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जातलें आनी आमकां जे लोकल्स आसा हांगा ते खंय तरी काबार जातले भितर. आनी सरकार म्हाका दिसता वाट पळयता हांगा खंय तरी नक्सलायट जावचें म्हणून. अशें दिसता की हे फाल्यां सकाळीं हे नक्सलायट करून एक एकटे येवन घरांनी शूट करतले. हे लेवलाचें काम चालू आसा. कित्याक आपले मातयेक लागून वावरता कांतारांची वाट पळोवपाक सोदता. दिसता ते कांतारांच्या पिक्चरान दाखयल्लें तशें हेंचे मानगुटीर तशेंच बसपाक जाय अशें हांव मागता देवा कडेन. आनी देवाक हांव सांगपाक सोदता की हेंकां अपील करून सोंपलें आमी. आतां खंय तर तुकाय अपील करता, कित्याक आमी म्हणटा हे देवाचे वाटेता. आतां तुवें तें कितें तरी करपाक जाय. पर्रीकाराक तूं एक दाखोवन दिल्लें. आतां बाकीचे विजय आसा, CM आमचो प्रमोद सावंत आसा, मागीर जो बाबूश मनसेर आसा, TCP आसा, बाकी सगळे काबराल, सुदीन ढवळीकर आसा. एकाय खंय तरी सुभाष खास करून एकाय खंय तरी दाखोवन दिवपाक जाय. ते तुमकां फुलोवपाक लागून आयज आपले चोरयेचे पयशांचे खंय तरी 20-20 लाख 30 लाख देवळां लागून दिता म्हणून खंय माफ करची न्ही. देवाकूय एक आतां ते देवा कडेन दिगंबर कामती कडेन तर तुमी सामके उलयताले खंय म्हणून आमी मागता की आमचे कडेन उलोव नाका. पूण हेंकां खंय तरी आयज दाखोवपाची गरज आसा. आनी देवाचें जर कार्य करतले जाल्यार लोकांकूय सांगता तुमचो दोंगर हो तुमचो दोंगर आसा. फाल्यां सकाळीं हांगा तुमकां होळी हाडपाक वाट मेळचें ना. जे आमचे देवचार म्हणटा, राखणे म्हणटा, तांकां वाट आसपाना. हेजो जबाबदार सगळे तुमी आसतले. आनी हें लक्षांत घेवचें की राखण्याची ह्यो जमनी आसा ह्यो जबाबदार तुमी आसतले. आनी हे भोगपाक रेडी रावा जर तुमी योगी रावना हें जायना जाल्यार. आतां ऑलरेडी खूब जाण आमकां आयज बरें दिसता. प्रत्येक कडेन खंयच्या गांवांत थंय गांवकार एकठांय जाता आनी ते भायर सरता आमच्या वांगडा. आयजूय आमचे भाऊ आशिल्ले, प्रज्योत आशिल्लो, तेच्या वांगडा गांवकार आशिल्ले. हेंच्यांनी ऑलरेडी लेटर्स बी केल्ली आसा थंय. ताका लागून मागता हांव तुमचे कडेन की सगळ्यांनी एकठांय जावचें, गांव एकठांय जावचें आनी येवचें म्हणून. आनी हें आमचो सैमास्त वांटोवचो. कित्याक आयज 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 आमकां दिसतालें कितें एक जनावरां ना जाता, मागीर एक बर्ड्स आमकां पयलीं दिसताले, सादी सुकणीं ही आमकां दिसत ना आतां, ती ना जाता. हें खंय तरी हळू आनी 20-30 वर्सांनी आमचेर येतलें. ऑलरेडी म्हादय आमची केल्ली आहा. वळवळोन आमी वयतले. जसो कोविडान आमी खूब जाण काबार जाले भितरले, तशें आतां जावंक शकता कितें फुडें. आतां हीट जी आतां ही केन्नाच जायनाशिल्ली. आतां अरावंड 38 डिग्रीचे पर्यंत हें वयता हांगा तापमान वयता. जशें शैलेशान सांगलें तें फुडें 40-42 जातलें तेन्ना हाल जातलें तें कळटलें आमकां. आमी वळवळटले अक्षरशा. आनी एक जेन्ना म्हादय डायवर्ट जातली तेन्ना 6-7 म्हयन्यांनी
6-7 म्हयन्यांनी आमचे कडेन उदक आसपाना तेन्ना तरी एटलिस्ट कळटा. आतां खूब कडेन 2-2 वरात उदक येता. ही जी परिस्थिती तुमी जाणून घेया की हेजे फुडलें कितें डेंजर भयानक चित्र आसा तें दोळ्या फुड्यान हाडा आनी तेजी आवाज करा. देव बरें करूं. तर हांव PWD आनी गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करूं शकता. जेन्ना आमी लेपर्ड आसा जावं रानटी जनावरां आसा म्हणून जेन्ना बोर्ड लायल्ले आसा, जेन्ना हायवे जेन्ना आतां इतलो 4 लेन जेन्ना हायवे जातलो तेन्ना रानटी जनावरांनी क्रॉसिंग कशें करप तेंका लागून खंय तरी एक तेंकाय तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा जे मनशाक इम्पॉर्टंट आसा आमकां जगपाक लागून तितलें रानटी जनावरांकय तितलोच रायट आसा जगपाचो. तर तेंकाय बी खंय क्रॉसिंग करपाक लागून फ्लायओव्हर जावं कितें तरी अंडरपास कितें तरी दवरचो. ते कारणान तेंकां पास जावपाक बऱ्याक पडटलें ह्या जंगलांतल्यान त्या जंगलांत. आतां म्हणटा जंगलां काबार करीत आसा पूण थोडी कितें उरता ती जंगलां ती जितू उरपाक लागून तरी फाल्यां आमची फुडली पिळगेक ही रानटी जनावरां गोंयांनी बी आसा हें दाखोवपाक लागून तरी दवरा. इतलेच रिक्वेस्ट आसा. बरो पॉयंट काडलो राहुलान. एकूच सांगता की खूब कडेन आमी पळयता तामिळनाडू बाकीच्या स्टेटींनी खूब कडेन जाता की गोंयांत सुद्दां खूब कडेन जालां आसतलें तितून ह्युमन आनी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जाता. आनी हे हांगाय जावचें न्ही. एकदां तेंचे जंगल काबार जालें ते आमच्या बेडरुमान येवन बसतले, ते उदक सोदपाक सकयल येतले, ते खावपाक सोदपाक सकयल येतले. तेन्ना धाकटे भुरग्यांक आतां ते सद्याक कुत्री माजरां व्हरता फुडें फुडें धाकटे भुरग्यांक जावं घरान येवन एटॅक करपाक शकता. हे डेंजर भयानक चित्र दोळ्या फुड्यान हाडा. हे मुद्दम परत आमी रिपीट करता कित्याक आमी आयज आपल्याच सभोवताली डिपेंड आसा. आपली फॅमिली आपूण थोडे जाणां तर अशें आहा की तांकां बाकीच्यांचें कोणाचें पडलें ना स्वताचेंच. हे सेल्फीश मनशाक लागूनय सांगता की खंय तरी तुमी आतां विचार करपाचो गरज आहा. सगळ्यांचो विचार करपाचो गरज आहा. आयज जर ती काबार जाली हळूहळू आमी काबार जातले. हेंवूय बरोवन घ्या की सृश्टीचो नियमूच आसा. फाल्यां सकाळीं ते सोंपले जनावरां सगळ्यांचेर आमी डिपेंड आहा. सगळे जनावरां झाडां पेडां हेंचे सगळें आमी डिपेंड आहा. म्हणून आमी हे गोंयांत तरी हें सगळ्यांक कळपाक जाय कित्याक आमी